सगळ्या मेदी बेगल्या जेजू के आलतारीचे स्वागत करूया. जेजू आमकां समेस्तांक सुटका दिवच्याक, सोडवण दिवच्याक, आमचें रक्षण करच्याक, आमच्या पिडे शिडेंतले आमकां निवारच्याक, आमच्या जिविताच्या सोलवणेंत आमकां धैर्य दिवच्याक, धैर्यान उबें रावन फुडें सुमकोवच्याक तसो आमकां आदार दिता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. हें गीत आमी भक्तीपणान आमी गावया आनी त्या जेजूक ह्या वेदीचेर ह्या आल्तारीचेर ताका आमी स्वागत करया. जेजू म्हणटा माते वासोवांचेल अध्याय 11 वाक्य 15 कश्टांतल्यान न्हू म्हजे सशेया, वजन वयतल्यान म्हजे सशेया, हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचें तुमी शिका. त्या जेजूक आमकां ताच्या गोपांत आपयता, ताच्या मोगान तो आमकां जियोवच्याक आपयता. आमच्या कश्टां नश्टांनी सांपडलेल्या वेळार नव्या पुर्वशान जियोवच्याक तो आमकां आपयता. ताचे तान बाच्यावे जोडच्याक, ताचे थंय आमी जैते जावच्याक जेजू आमकां आपयता. त्या जेजूक ह्या वेदीचेर आमी स्वागत करया. आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी भेटोवन दिवया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतल्यानो. शांतीच्या बंगराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. शांतीच्या बंगराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. जेजू आमकां हर एकल्या तो आपयता. कितेंच भेदभाव करनासतना तो आमकां आपयता. दुबळो ग्रेस्त म्हणलो भेदभाव नासतना तो आमकां आपयता. शिकपी आशिकपी म्हण लेखी नासतना तो आमकां हर एकल्या तो आपयता. पातक्यांक आनी भाग्यवंत म्हणून कितेंच भेदभाव नासतना तो हर एकल्या ताचे दें तो आपयता. पातकाच्या विविध मंत्रांत बुडोवन आसल्ल्यांक, जिवितांत बरवसो सांडून निराशी जाल्ल्यांक, जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आयलेल्यांक, काम करता निरंतर सलवणी लाभलेल्यांक हर एकल्यांक तो आपयता. विश्वास सांडलेल्यांक नवो बरवशान आमकां जिवीत जियोंक, बरवशाच्या वाटेर आमकां फुडें समकोंक प्रत्येक रित्या जुबल्या वचच्या वर्सा तो आमकां ताचे सुशें आपयता. तसो आमकां रक्षण दिता, तसो आमकां भलायकी दिता, तसो आमच्या जिविताच्या पडण्या वेळार आमकां हात धरून तो सांबाळटा. पूण जेजूक आमी आपयसे सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून त्या शिसांनी दर्यांत पयन करता आसतना त्या दोनीचेर बुडोवंक जाता आसतना
त्या सोम्याक उलो मारतात, सोम्या आमकां बचाव कर, सोम्या आमकां बचाव कर म्हणून सोम्याक ते उलो मारतात. आनी तक्षण तांच्या त्या अवघडांतले जेजू राखता. दर्याचेर ते उदकाचेर पैन करता आसतना पेद्रू बुडता आसतना सोम्याक ताणें बोब मारली, सोम्या म्हाका बचाव कर. तक्षण सोम्यान ताचो हात धरलो आनी थंयसर ताका रक्षण दिलें. तसो जेजू आमकां रक्षण दिवचो, आमच्या जिवितांत नवें साव हाडचो, आमच्या जिवितांत चलवून येता आसतना आमकां जैतेवंत करचो, आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येता आसतना आमची पिडा शिडा ती गूण करून आमकां बरी भलायकी दिवचो, आमच्या जिवितांत असाध्य म्हणून आमी लागता आसतना सर्व संगती साध्य करचो. तो जेजू आमचे हांगासर आमच्या मुखार आसा. त्या जेजूक आमी आराधन करया. पदकाच्या कणकांक बुडोवन आसच्या, बलवो सुसांडून रोडन बसच्या. पदकाच्या कणकांक बुडोवन आसच्या, बलवो सुसांडून रोडन बसच्या. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. वय मोगाळ बाबा आनी भयणी, जेजू आमकां हर एकल्याक आपयता. पुता तुवे म्हजे सशी तूं ये, हांव तुका समाधान दिता. संवसार तुका असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार आमकां नासाचे वाटेन व्हरता, पूण जेजू आमकां जिविताचे वाटेन व्हरता. संवसार कुशलायेचे वाटेन आमकां व्हरता, नासाचे वाटेन व्हरता, पूण जेजू आमकां बरवशाच्या वाटेन नव्या जिवीताचे वाटेन तो आमकां आपण व्हरता. उगडामाराच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 20 देवाच्या म्हणटा, जो कोण दार उक्तें करता ताचे थंय हांव प्रवेश जाता. आपले तुज्या दारार हांव उबो आसा, जो कोण दार उक्तें करता आनी म्हाका स्वागत करता ताचे थंय हांव प्रवेश जाता. मात्र न्ही, ताच्या सांगाता जेवकी हांव जेवता. जेजू आमचे दार उगाडूंक तो विचारता. न्ही, आमच्या घराचे दार, आमच्या काळजाचे दार तो उगाडूंक आशेता. आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत तो येवंक आशेता. आमच्या काळजाचे दार सोम्याक आमी उगडया. आमच्या जिवितांत, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत भद्रते दिवचे वस्तू, ग्रेस्तकाय आमकां आसा, बरी भलायकी आसा, मागिल्ल्याच्या किसर देवान आमकां फावो केला. आमच्या कुटुंबांत सगळें आसा, आमच्या घरांत सगळें आसता, व्हड व्हड घरां आसात, पूण समाधान ना. आमच्या कुटुंबांनी, घरांनी व्यक्ती आसात, पूण एकवट ना. आमच्या जिवितांत सगळें आसा, वखदां आसात, पूण न्हीद ना, भलायकी ना. पूण जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करूंक जाय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हणून जशें त्या खोडकारान जेजूक उलो मारलो, मेस्त्री म्हाका गूण कर म्हणून भावार्थान ताणें उलो मारलो, तशें हांवें आनी तुवें मोगाच्या बाबा आनी भयणी सोम्याक आमी उलो मारूंक जाय. आमच्या काळजाचे दार आमी उगाडूंक जाय. आमी भितरल्यान कीळ घालन घट्ट बसल्या. आजकाल साबार लोकांक हांगासर सोम्या सरशी पांया तळा येवचें तांकां नाका. कोणे हांगासर एक घंटो या 2 घंटे हांगासर वेळ करचो. आमकां जायतें काम आसा, आमकां काम आसा, आमकां खावंक जेवंक कोण दिता?
पूण खावंक जेवंक आमकां काम करूंक आमच्या हाता पांय बळ भलायकी घटाय दिवची सोम्यान जर तर आमकां भलायकी दिवंक नातली तर जर तर सोम्यान आमकां भलायकी दिवंक नातली तर आमी खंयसर काम करचें सगळें आसून जर तर म्हज्या जिवितांत जेजू ना सगळें व्यर्थ सगळेंच व्यर्थ त्याच जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत करी आमच्या घरांत आमी स्वागत करया जेजू म्हज्या काळजाच्या दारार रावून तूं दार बडयते आसाय म्हज्या पातकां वरवीं ह्या संवसाराच्या कुशाल्या वरवीं खोटेपणा वरवीं आस्त बदका वरवीं म्हज्या गर्वान हंकारान म्हज्या काळजाचें दार हांवें भितरल्यान किळगान घट्ट बसलां जेजू तुका म्हज्या घरांत हांवें स्वागत दिवना म्हज्या भावा भयणीकी हांवें स्वागत दिवना हांव म्हजे इतल्याक हांव जियेलां जेजू सगळें म्हज्या लागीं आसा म्हणून हांव स्वार्थान जियेलां जेजू जेजू म्हजें काळीज तूं उक्तें कर म्हजें स्वार्थाचें दार तूं उक्तें कर म्हजें काळीज तुका हांव उगडटां जेजू म्हज्या जिवितांत तूं ये जेजू म्हाका नवे व्यक्ती कर जेजू हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत होगडायल्ली सर बेसांवान जेजू परत आमकां मेळा शिकर जेजू भागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा भागलार रावला राखून आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या रसच्या म्हज्या मोगळा जेजू हांव तुका आराधन करता हांव तुका दिन वाचता म्हजे सगळे जिवे तुज्या पांयां तळा हांव भेटोवन दिता कित्याक तूं म्हजो देव हांव तुजी रचना तूं म्हजो बरो गवळी सदांच तूं आमची जतन घेताय आनी हांव तुजी शेळी तूं जावन आसा दैवीक वैज आनी हांव कुडीन आनी आत्म्यान अस्खत पिडेस्त मोगाळा जेजू तुज्या उतराचेर पातयेन हांव तुज्या पांयां तळी आयलां येया तुमी समेस्त म्हणून आमकां सगळें तुवें आपयल्लें आनी तुज्या उतराक पाळो दिवन जेजू ह्या घडये ह्या वक्त हांगसर तुज्या पांयां तळी आमी आयल्या जेजू तुजो दैवीक सांगात तूं आमकां दी तुजें रक्षण तूं आमकां दी आमच्या जिविताच्या पयल्या वेळार आमी आशिल्लें तूं आमकां फावो कर पूण न्हय आमचे कुशे प्रमाणे बगार तुजे कुशे प्रमाणे तें जावन जेजू सदांच तुका आराधन करूंक सदांच तुजी स्तुती गावंक सदांच तुका अर्गां दिवंक आमकां तूं फावो कर जेजू सा पावलोन तेसलोनिकांकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 18 देवाचें उतर म्हणटा सर्व गणितांनी देवाक तुमी अर्गां दिया
क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन बापाक इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया. सोम्या जेजूच्या एकवटांत असलेल्या क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मगाच्या भाव बहिणीनो उबे आमी रावया सर्व गणितांनी, नाही फकत सुखाच्या गणितांनी, संतोषाच्या गणितांनी, कांय बरें फालें जाल्ल्या वेळार मात्र सर्व गणितांनी, सुखांत, दुखांत, पिडेंत, भलायकेंत, आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना, अणवार येत आसतना सोम्याक आमी सदांच अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया त्या जॉबाचें जिवीत, ग्रिस्त मनीस सगळें ताका फावो केल्लें, सगळें ताका फावो केल्लें. जायते आस्तबदीक ताचे परिवार सोडले आसले, कुटुंबांत जायतीं आसलीं, सांदे आसले, ग्रेस्त काय ताका आसली, जानवरां आसलीं, आनी कितें सगळें ताका देवान फावो केल्लें. बरी भलायकी ताका आसली. पूण जेन्ना देवसार थंयसर देवाक सावल उडयता, तुवें सगळें ताका सुरक्षीत सांबाळनाय. भोंवतणी वोयींक घालून दवरले बरी, ताका तुवें सुरक्षीत सांबाळनाय. ही सगळी वोयी काड, ताच्या जिवितांत जें कितें आसलें तें एक एक काड, आनी तवळ खंडीत जावन तुका उगोळसूच्या बदलाक तो तुका शिरापतलो, पुरपुरतलो म्हणून देवाक सवाल केलें देवसारान. पूण देवा कळीत आसलें जोब तसो खंडीत करचो ना. तरीकी ते पंतावन देव स्विकार करता. आनी जोबाच्या जिवितांत कितें सगळें जालें आमकां कळीत आसा. ताची जानवरां मेलीं, ताका कठीण पिडा आयली, ताची खातीची पिडा आयली, सगळीं ताच्या कुटुंबाची सगळीं थंयसर मनान पावलीं. सगळें ताणें होगडायलें. ताणें देवाक शिरापलो, देवाक ताणें शिरापलो? बिलकुल ना, बिलकुल ना. ताणें कितें म्हळें? देवान दिल्लें, देवान मेलें, आसले जावं ताचें पवित्र नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवान दिल्लें, देवान वेलें, आसले जावं ताचें नांव. आनी ताका पिडा वयर पिडा येता आसतना, कश्टा वयर कश्ट येता आसतना तो म्हणटा देवान सुख दिलां, भलायकी दिल्या, तर कित्याक दूख स्विकार करूंक नजो. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, कसलो भावार्थ ताचो. देवान सगळें दिलां, बरी भलायकी दिल्या, संतोष दिला, समाधान दिलां, ग्रेस्त काय दिल्या, तर कित्याक दूख स्विकार करूंक नजो. दूख ताणें स्विकार केलें. ताच्या जिवितांत सोलवणी आयलें तें आसा ताणें तशें स्विकार केलें. ताणें सैतानान सांगलें बरी, ताणें देवाक शिरापुना. कित्याक देवा अशें केलें म्हणून देवा विरोध ताणें शीन उसारूं ना. ताच्या कश्टान वरां ती पिडे शेड वेळारी ताणें थंयसर देवाची स्तुती केली. देवान दिल्लें, देवान वेलें, आसलें ताचें नांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत, फाटल्या जिवितांत कितें सगळें जालां तें एक घडीभर आमच्या मतीं उडा सगळ्या. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आयल्यात, अणवार आयल्यात, पिडा शिड आयल्यात, आमची भुरगीं आमकां आयकनात, युवाजान आयकनात, कुटुंबांत दादलो पियेता, जायती सुलवणी कश्ट आसात, आर्थीक समस्या आसात. आमी तांकां बरें करूंक आमी ओद्दाडटा, पूण आमच्यान बरें करूंक जायना. पूण देवाक आसाद म्हणल्यार कितें दिसना. पूण एक मात्र करूंक जाय, आमच्या जिविताच्या सर्व सन्निवेशा वेळार, कश्ट अणवारा वेळार, विविध गणितांनी देवाच्या उतरां सांगलेले प्रमाणे सर्व गणितांनी देवाक आमी स्तुती गावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर देवाची आमी स्तुती करया. देवा थाळयो पेटून गावुया, रसनारातना वाडुया, सगळ्या आमच्या सक्तेन ताची स्तुती करूया. थाळयो पेटून गावुया,
रसना वाढूया. सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना. सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती सांगता कीर्तना. ताळी पेटून गावूया रसना राखना वाढूया. सगळ्या आमचे सत्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. सगळ्या आमचे सत्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी आम्ही सोम्याची उक्त्या मनान आम्ही स्तुती करूंक जाय. थाळयो आम्ही पेटया, घट्ट ताळयो आम्ही पेटया. पावलो आनी सिलास थंयसर बंद पासांत आसता आसतना, बंद देण्यात आसता आसतना सांकळींनी ताका बांदून घाल्ल्या वेळार सांकळींनी ताका बांदून घाल्लें आनी तांची राखण करच्या खातीर थंयसर पारवत थंयसर दवरलें, बंद एकान थंयसर दवरलें. आनी त्या ह्या कश्टाच्या वेळार बंद पासांत आसता आसतना तांणी वडा ताळी आनी सोम्याची स्तुती केली. आनी तवळ सर बांदपास सुटले. तांकां बांदून घाल्ल्यो त्यो सांकळी तुटून पडल्यो आनी तो दारवटो उक्तेच जालो. आनी अजापी रितीन थंयसर तांकां सुटका मेळ्ळी, कित्याक जिवन जेजू तांचे सांगत आसुल्लो. त्याच भावार्थान पातयेन ताळयो पेटून सोम्याची आमी स्तुती करया. जायत्या किर्तनां आमी पळयता, जेन्ना आमी ताळयो पेटून कोंब फुंकून नाचोन उडोवन आमी गायता तवळ आमकां खरी सुटका मेळटा. देखून सोम्या मुखार हांव आनी तूं मात्र सोम्या मुखार आमी आसा. कितेंच लज नासतना उक्त्या मनान संतोशान सोम्याची स्तुती आमी करया, ताका आमी आराधन करया. सर्व पातकातावन सुटका दिवंक, आमकां बादशावी दिवंक, आमच्या जिवितांत बरेंपण लाभोवंक, आमकां भलायकी दिवंक सोमी मात्र सकता. कित्याक देवाक आसात म्हळें कितेंच ना. पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो. पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां मुक्त केल्लोलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे हात उबार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेन्ना आमी सोम्याक उलो मारता तेन्ना सोम्या आमकां आयकता. किर्तन 17 वाक्य 16 देवाचे उतर म्हणटा, देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका खाण दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुज्या मोगाची विस्मिता म्हाका दाखय. आपल्या दुस्मनांतावन तुज्या उजव्याक आसरो घेतल्याचे थारोका. तुज्या दोळ्यांतले बावले बरी म्हाका राख. तुज्या पाकटेच्या सवळेंत म्हाका लिपय. कितल्या पुरबाची उतरां मोगाच्या भावा भयणीनो, देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका खाण दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. आमकां हर एकल्याक आमचो सोमी आयकता. आमकां हर एकल्याक तूं आयकता. आमच्या जिवितांत कितें घडलां आनी कितें घडता, ह्या घडी कितें घडोवन आसा आनी फुडल्या दिसांनी कितें जाता तें सगळें ताका कळीत आसा. कित्याक ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां आकारला, तसो आमकां राखता, सांबाळटा, आमची पातकां तो बक्षिता, आमकां ताच्या इश्टा खातीर जियोंक आपयता. कीर्तनांत तो आसा, कीर्तनांत तो आयकता. कीर्तनांत तो आसा, कीर्तनांत तो आयकता. पातकां आमची बक्षिता, इश्ट आमचो तो जाता. पातकां आमची बक्षिता, इश्ट आमचो तो जाता. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हर गा तुका सम्यान जेजू होगळा तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू महिमा तुका सम्यान जेजू वंदन तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 आत्ता सांगितले देवाचे ताळ देवा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका खाण दी म्हजी उतरां दिवन आयकय सोम्याक आमी उलो मारता आसतना तो आमकां आयकता आनी आतां ह्या घडये सोम्याक आमी आयकोनच्याक तयार जावया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू जेरुसालेमाक वचोंक म्हण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान चमकतालो तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोब मारून ते म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची खाकुळट कर तांकां पळयोन जेजून म्हळें वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया वेता वेता ते नितळ जाले तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळयोन व्हडल्या तळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो तो एक समारियागार जेजून ताका सवाल केलें 10 जण नितळ जाल्ले न्हय गी हेर 9 जण खंय आसात ह्या परगव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ आनी तुजी वाट धरून चल तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता ते मोगाच्या भावा भयणीनो परच्या आयतारा दिसा 28व्या आयतारा 3ऱ्या वर्साची देवस्तुती आमी संभ्रमली आनी त्या दिसा इंत सुवार्थेंतले वासाप आमी आयकल्ले आनी ताचो मोठो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया एक फावटी झुजा वेळार राष्ट्रामध्ये झूज जाता आसतना बॉम्ब पडटा आसतना थंयसर जायते नश्ट जाता न्ही गी आनी अशेंत एकडे झूज जाता आसतना एक 10 जण ते अचानक म्हणलें बरी एका त्या फोंडांत सांपडले आनी माती थंयसर भरली भितर इल्लोसो जागो आसलो आनी ते कश्ट जाताले भायर येवंक कोण आमची खाकुळट करतली म्हणून पूण तांच्या जिवितांत तेणी बरवस सांडिल्लो आनी थंयसर तांचें रक्षण करच्याक थंयसर जायतो लोक तांची सोदना करनासले तांचे मात्र न्ही इतर लोकांची आनी हे 10 जण आसले कडेन धर्नीबंद आसले कडेन तांणी एक थंयसर एक सुरांगा भशेन थंय बुराक कोंडलो आनी थंयसर तांकां कश्टांनी म्हणले बरी त्या 10 जणांक भायर हाडलें आनी भायर हाडटा आसतना ताका इतलो संतोश जालो की त्या 10 जाणां पैकी 9 जण आमकां आनी एक जिवीत मेळ्ळें म्हूण संतोशान
ते तांच्या कुटुंबाक धांवले. घरांनी तांची बायल भुरगीं आसले, कुटुंबाचे सांदे आसले, देखून व्हडा संतोशान आनी एक जिवीत मेळ्ळें. आमकां ह्या अंधकारांत ते देवा राखले म्हणून ती धांवलीच घराच गेली. पूण तांचे पैकी एकलो मात्र जे कोण तांकां थंयसर त्या धरणीच्या त्या बुराकांतलें भायर काडून तांकां रक्षण दिलें की ताचे सशी येवन ताका उपकार वाडूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, हांव तुका अर्गां दितां, कित्याक आमी तुमकां मेळटा म्हूण आसर आमकां तुवें अशेंच सोडूंक ना. आनी थंयसर एक माटेकन आमकां तुमी भायर काडलें. आमच्या जिवितांत आमी बरवसो सांडल्या वेळार तुमी बरवशान रावन घट धैर्यान रावन तुमी आमचें रक्षण केलें. देखून तुका जावं अर्गां म्हणून थंयसर तांणी अर्गां दिलीं. पूण उरिल्लीं सगळीं आपआपल्या घरा धांवलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबारपटी अशेंच जाता. आमच्या देवान आमकां सबारपटी बरें करता आसतना, बरेंपण करता आसतना आमी ताका उपकार बावडूंक विसरता. हाचे सुवार्थेन देवाचें उतर आमी आयकलें. 10 जण कोडकारांक जेजू कितें करता? नितळ करता. आनी कोडाची पिडा ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळना. पूण पळयलें जाल्यार तुमकां कळटा तांचें बोटां आनी पुरां आसल्लीं, पयलीं आसल्लीं तांची कोडाची पिडा लागिल्ल्यांक हाता पांय तांचे कशें आसात हात पांय तें पळयल्यार कळटा. आनी जेजूच्या काळार ही कोडाची पिडा आसली आनी ती कठीण कोडाची पिडा. फाटल्या 6 वर्सां पयलें हांगासर आमच्या कांगराडी फादर मुल्ला हॉस्पिटलांत थंयसर प्रत्येक वार्ड आसलें आनी थंयसर सबार पिडेस्त आसले. आनी आमी ब्रदर जावन आसतना तवळ तांची भेट केल्ली. आनी खंडी जावन आमकां पळयत आसतना तांची स्थिती गती पळयत आसतना आमकांच एका रितीन बेजाऱ्या भोगताली. आनी जेजूच्या काळारय अशें कोडाची पिडा आसली आनी त्या कोडाची पिडा एका कुशीन पिडा आनी एका कुशीन तांकां तांच्या जिवितांत आपणाच्या कुटुंबाचींच ना म्हणलें ती बेजाराय. कोडाची पिडा म्हणी तांकां सोशयेत, पूण आपणाच्या मोगाच्या व्यक्तींनी तांकां वरे विंगड घाल्लें. त्या कुटुंबा सुसूं न्हय म्हण लेखून तांकां वरे विंगड दवरलें. ती दूख तांकां सुसूं कश्टांचें जाल्लें आनी तांणी वरे विंगड रावचें आसलें. आनी कोणी हेणे ताणें पाशा जाता आसतना लेविताच्या पुस्तकांत आमी पळयता, ज्या कोणाक कोडाची पिडा लागल्या ताणें कितें करूंक जाय? अशुद्ध म्हणून बोब घालूंक जाय. आनी तो थाळो आयकल्लेंच खंयच्या कुशीन तो थाळो आयकता पळय थंय ताणें धांवोंक जाय आसलें. कित्याक आपणाकी ती कोडाची पिडा येवंक नजो म्हणल्यार भियान ती धांवतालीं. तांची सावळी लेगून ते पळयनातलीं. आनी असल्या सन्निवेशांत जेजू तांकां मुखार सरता आनी हे ते 10 जण जेजू लागीं मागतात कितें म्हणून, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. आमकां गूण कर म्हणून जेजू लागीं तांणी मागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया आतां तांणी अशुद्ध म्हणून जेजू सांगूं ना. परमेश्वराच्या लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत आमी पळयता कोडाची पिडा लागल्या व्यक्तीन अशुद्ध म्हणून बोब घाली जाय आनी आयकले सगळीं धांवतात. आनी आतां जेजू तांकां मुखार मेळटा आसतना तांणी कितें अशुद्ध म्हळें गी ना. तांणी अशुद्ध म्हणून ना. बगार तांणी व्हड ताळयान बोब मान तांणी म्हळें, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. थंयसर भावार्थान जेजू लागीं तांणी मागलें. जेजू लागीं तांणी मागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी जेजून तांकां आपडलें की
आपडलें गी आपडलें जाल्यार जेजू कांय कोणाची पिडा येती आसतली की देखून आपडोना म्हणटात की तुमी ना जेजूकू खंयची पिडा शिडा गूण करचे सकत जेजूक आसा आसा पूण जेजू कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा वसा तुमकांच यासाकांक दाखया तांणी मागलें येदोळसो जेजून फावो केल्लें येदोळसो फावो केल्लें आनी जे कोण मागलें जेजू मेस्त्री आमचे खावकूट करून मागलें तांणी भावार्थान थंयसर ओड ताळ्यान तांणी मागलें येदोळसो जेजून आयकल्लें आनी तांकां येदोळसो भलायकी मेळोवंक प्रारंभ जाल्ली आनी तें सगळें जेजू कळीत आसलें आपूण कितें करतलो म्हूण कळीत आसलें आनी त्या खातीर थंयसर यासाका दाखोवंक सांगता आनी तवळच्या काळार थंयसर एका पिडेसाची ती पिडा गूण जाल्या गी ना गी तो भलायकी बरी आसा गी ना गी म्हणून थंयसर यासाकान पारकून थंयसर चीट दिवंक आसलें पुरीशाकन थंयसर सांगूंक जाय आसलें आनी ह्या उद्देशान जेजू थंयसर तुमकां वचून ह्या जागांक दाखया तुमी बरें जाल्यात गी नात गी म्हणून ह्या जागा दाखया म्हणलो उद्देश थंयसर जेजूचो जावन आसलो आनी वेता वेता आसतना थंयसर तांकां बरेंपण लाभता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तांकां वेता वेता आसतना बरेंपण लाभता आनी बरेंपण लाभल्या कितें जाता 9 जण 10 जणांक बरेंपण लाभता की एकल्याक मात्र बरेंपण लाभता 10 जणांक बरेंपण लाभता न्ही गी 10 जणांक बरेंपण लाभता कुडीनी सगळें बरें जाल्लें कुडीन सगळें बरें जाल्लें पूण त्या 10 जणां पैकी 9 जावन बरेंपण जोडलेलें चलतस रावलें कार्य जालें वयज मेलो येदोळसर तांणी भलायकी खातीर मागल्लें भलायकी मागल्या उपरांत तांकां भलायकी दिल्या देवाचीच तांकां विसर पडली सभार पोटी मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमच्या जिवितांत तशेंच जाता आमी जेजू लागीं मागता आनी मागता आसतना तो आमकां खंडीत दिता म्हणून आमी पातयेवन मागता आनी जेन्ना आमी मागता जेजू आमकां दिता पूण वेता वेता आसतना जायतें बरेंपण जाल्ल्या उपरांत सगळें बरें फाल्यां आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या उपरांत मागीर आमकां क्रमेन देवाची त्या 9 जणां कोडकारां भशेन आमकां देवाचे विसर पडटा देवाचे विसर पडटा पूण एकलो मात्र तो जेजू सशेन फाटी येता आनी कितें करता तो येवन सोम्याच्या पांय आमळांत सर पडोवन ताचो उपकार बावडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एकलो बरो जाल्लो व्यक्ती ताकाय तांचे सांगता वशी येते आसलें तो वचोना ताणें भलायकी घेतली पूण भलायकी दिल्ल्या देवाक ताणें उपकार बावडूंक तो विसरूंक ना आमच्या जिवितांत सबार पोटी बरेंपण आमी जोडटा बरेंपण जोडल्या उपरांत आमकां बरेंपण दिल्ल्या देवाक कसं आमी विसरोड चडटा पूण हो एक कोडकार आमकां तो लिसांव दिता आमच्या जिवितांत बरें भलायकी जोडल्या उपरांत परत आमी परत देवा सुशेन आमी येवंक जाय ताचो उपकार बावडूंक जाय सोम्या संगी आमी तो वेळ करसूंक जाय ताका आमी अर्गां दिवंक जाय पुढच्या आयतारा दिसा त्या पयल्या वासाप आमी आयकल्लें थंयसर नामान कोडकार नामान ताका थंयसर कोडाची पिडा लागिल्ली आनी तो कोणा सशी वेता एलिशा प्रवादी सशी वेता आनी एलिशा प्रवादी ताका म्हणटा वचू जोर्दान न्हंयत 7 पोटी तूं बुडोवन ये आनी तो उठलो मनीस नामान एका सैनाचो सेनाधिपती रायाच्या हाताखाल आसुल्लो ताणें चिंतलें हांव ताच्या घरा मुखार येता आसतना खाली एक उतार सांगतलो आनी म्हाका सगळें बरेंपण लाभतलें अशें घट्ट रावल्लो ताच्या घराच्या मुखार आनी ताणें चिंतलें ताणेंच येत जाय त्या प्रावाद्यान म्हजेच अशी येत जाय तो आतां ताच्या बागला अशी मुसरायला पूण ताका लागीं वचूंक नाका एलिशा प्रवाद्यान चिंतन सांगलें वचू थंयसर त्या उदकांत तूं देव
7 फावटी तुवें बुडोवन उठलो जाल्यार तुका बरी भलायकी मेळटली म्हणटा आसतना तो म्हणटा कित्याक ही धाकटी जोर्दान न्हंय कोणें पळयल्या कोण कितले जाणां इस्रायल गेल्यात जोर्दान न्हंय कितें व्हडली आसा धाकटी धाकटी जोर्दान न्हंय धाकटी ती आनी वो नामान म्हणटा हांवें कित्याक वचोंक जाय ह्या उदकांत कित्याक देवोंक जाय म्हाका म्हज्या लागीं ती मस्त तळी आसात न्हंयो आसात त्या उदकांत देवल्यार कित्याक म्हाका बरें लाभना गी ह्या उदकांत कित्याक देवोंक जाय आनी तवळ ताची इतर सेवाक ताका म्हणटात आळे तूं हांगासर बरी भलायकी मागून आयलाय जर तर तुका बरी भलायकी मेळची जाल्यार तूं खंय वचूंक तूं तयार नाय गे आनी प्रावधान कितें सांगलां तशें तूं कर आनी खंडीसां तुका भलायकी मेळटली आनी हो येदोणसो गर्व नासलो अहंकार नासलो हांव कोण ह्या उदकांत देवोंक हांवें कित्याक थंय वचोचें हांव म्हज्या लागीं थंय म्हज्या घरा लागीं दुसरो न्हंयो आसात बांय आसा अशें चिंतून ताका पाटी वचेत आसलें पूण त्या उरल्या सेवकाचें उतार आयकून तो खालतो जाता आनी त्या एलिशा प्रावाद्यान सांगलेलें बरी त्या जोर्दान न्हंयत तो 7 फावटी बुडोवन उरता आनी कितें जाता ताचें कूड नितळटा बरी भलायकी मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या जिवितांत बरेंपण आमी जोडीचें जाल्यार आमी पयलें खालती जाय जेजू मेस्त्री म्हजी खाकुळट कर म्हण त्या खोडकारांनी थंयसर मागलें नामान प्रवादी नामान थंयसर खोडकार तो आसुल्लो पूण तो आपणाचें वडपण तें देगेन दवरन एलिशा प्रवाद्यान सांगलेलें बरी तो खालतो जाता तो जोर्दान न्हंयत तो देंवता आनी तो वळ ताका थंयसर बरी भलायकी मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू थंयसर सांगता वसा तुमकांच ह्या जागाक दाखया ह्या जागा सोशिवेची गरज कितें आसा कुमसार सक्रमेंत जोडटा आसतना कुमसार जावंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना आमी साबार पोटी चिंचे आसा हांवें कित्याक ताच्या सोशी वचूंक जाय तो आमचे बरी मनीस न्हय तो पाताक करिना पाताक कोणें बगसूनचें पाताक देवान मात्र बगसूनचें हांवें कित्याक वचूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकल्यान वचूंक जाय फाटल्या दिसांनी आमी थंयसर वेलाकंडूर येता आसतना हांवें सांगलें कोणा कुमसार जावंक जाय तुमी येया आनी उरल्यांक हांवें देख दिली हांव तूं गेलो कुमसाराक आनी थोडी कुमसाराक आयली बरें पूण साबार पोटी आमी चिंतेचें आसा आमी पाताक तशें सुद्दां उरलें आमी मागल्या वेळार आमकां मागलें मेळटा म्हणून ना आमी पाताक पयलें रडत जाय त्या एलिशा प्रवाद्यान थंयसर त्या जोर्दान उदकांत देवून सांगलें कित्याक ताणें नितळ जावची गरज आसली आनी ह्या हांगासर जेजू म्हणटा वसा तुमकां ह्या जागाक दाखया आनी आमी ह्या जागाचो वचून कुमसार सक्रमेंत जोडटा आसतना त्या कुमसारींत आमी दुखांगळो रडत जाय आनी आमी उदकान आमी नितळ जावंक आमच्या पातकांत नितळ जावंक आमी खालतेपणान थंयसर वचूंक जाय आनी जेजू त्या घडये आमकां भलायकी दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तो एक कोडकार बरी भलायकी जोडल्या उपरांत जेजूशी येता आनी थंयसर उपकार बावडटा अर्गां दिता थंयसर नामान त्या प्रावाद्याशी येता आनी थंयसर जिवंत देवाक तो साक्ष दिता अर्गां दिता इस्रायलाचो पवित्र देव एकलोसो देव म्हूण तो मानून घेता आनी आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडल्या उपरांत परत देवास अशी आमी फाटीं येत जाय आनी तवळ आमकां कुडीची मात्र न्ही आमच्या आत्म्याची भलायकी मेळटा आमकां बाचावी लाभता प्रेज द लॉर्ड पळया थंयसर जेजू तांकां सवाल विचारता 10 जण नितळ जाल्ले न्ही उरले 9 जण खंय आसात ह्या परगांव या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर नितळे कोणूच ना जालो काय जेजू एका रितीन बेजार विचारता आमच्या जिवितांत आमी कोणायकी खायले अशें बरेंपण करता आसतना जर तर त्या मनशान फाल्यां सकाळी तो उपकार मोतीन दवरनात जाल्यार म्हाका तुजी वळखूच ना म्हूण सांगलें जाल्यार आमकां बेजार बगना दीस रात न्हीद कळोवन घाम पिळन कश्ट काडन
तुमच्या आसपदीक सगळें आडाव दवरून आनी कितें कर भांगार आनी कितें खण आडाव दवरून तुमच्या भुरग्यांक बरें शिकयसय खंय एक घर आसा तें सगळें सोडून विकून एका फ्लॅटांत रावन भुरग्यांक एक बरें काम मेळसय तांकां एक शिकप मेळसय म्हणून सगळें त्याग सॅक्रिफायस करून भुरग्यां सांगात वचून भुरगीं उपरांत एक काम मेळोवन त्याच आपणाच्या फुडारा खातीर सगळें जिवीत आसबदी कुटुंबाक त्याग करून खंय खंयसर वचून रावून सगळें होगडायल्या तांकां निमाणें त्यास बरें जिवीत दिल्ल्याक बऱ्या पावंड्यार पावयल्ल्याक बरें काम मेळ अशें केल्ल्याक सगळें त्याग सॅक्रिफायस केल्ल्या आवय बापायक पळयनातल्यार निमाणें तें जिवीत दिल्ल्या त्याच जीवदातारांक सुवर्ण खंय आश्रमांक या खंय कोणाचो शिवण सोडलें जाल्यार तांकां कशें बगात. आमी हर एकल्यानी उपकारी मनाचें जायच जाय, उपकारी मनाचें जायच जाय. देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. ताणें आमकां ग्रेस्तकाय दिल्या, ताणें आमकां बऱ्या देण्या आनी ताणें आमकां बरलां, आमकां बरी भलायकी ताणें दिल्या. ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, पयल्यान पयलें हांवें सांगलें बरी सदांच आमी खालती जावंक जाय, आमी खालती जावंक जाय. आनी ह्या भावार्थाच्या पयल्या वेळार 3 संगती आमी उगडास दवरूंक जाय. ते कोडकार आमकां कळीत करतात. फस्ट तांणी पयल्यान पयलें तांणी देवाक आपयलें, देवाक आपयलें, देवाक उलो मारलो. तांच्या सर गडितांनी जेजू मेस्त्री म्हजी खाकुळट कर म्हणून तांणी उलो मारलो. आनी दुसऱ्यान थंयसर जेजून सांगलेलें परी केलें. एलिशा प्रावद्यान सांगलेलें परी नामानान केलें. 10 जण कोडकारांनी जेजून सांगलेलें परी ह्या जागा दाखया म्हूण सांगलें, तांणी सांगलेलें परी केलें. म्हणजे ते विधेय जालें, विधेय जालें. आनी जेन्ना देवान सांगलें परी आमी करता थवळ आमी चडीत भलायकी जोडटा. आनी तिसऱ्यान थंयसर एकलो मात्र बरेंपण जोडलेलो तो जेजूस अशी फाटी आयलो, उपकार बावडूंक लागलो. आनी आमच्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण देवान आमकां केलां. जर तर आमी जिवंत आसा आनी हांगासर ह्या पुणतळार आमी आयल्या तें सगळें देवानच आमकां फावो केलें. आमचे सक्तेन आमी येवना, आमकां वेळ आसा म्हणून आमी येवना, आमकां दुसरें काम ना म्हणून आमी हांगासर येवना. जायतें काम आमकां आसा न्ही गी, कुटुंबांत राटावळ आसा आमकां न्ही गी. सकाळां बरी आमकां पोटां आसात न्ही गी मध्य प्रदेशाक न्ही गी, ताका इल्लेशें पोटां गलीज न्ही गी. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसात, युवा जाण आसात, तांच्या बऱ्या भल्या विशयान आमी चिंतीत जाय न्ही गी. कांय इल्लेशें फाल्यांक परवां कांय इल्लेशें कंदोळशें म्हणल्यार अशें आमकां आसा वय न्ही गी. आसा आसा पूण जाल्यार आमी सगळें देगेन दवरून आमी सोम्याच्या पांया तळे आमी आयल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कांय साबार पोटी आमी त्या 5-9 जाणांच्या पंगडान पडोवंक की पुरो, पूण आमी त्या एक कोडकारा भाशेन आमी सदांच उपकारी मनाची जावन आमच्या जिवितांत बरेंपण सोडटा आसतना आमी सोम्या सरशी फाटी येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेन्ना सोम्यान आमकां केल्लें आमी बरेंपण वळखून घेता आनी तो वळ आमकां एक न्ही 2 वांड्यानी तो आमकां बेसांव दिता. आमच्या कुडीची भलायकी मात्र न्ही, आमच्या आत्म्याची भलायकी तो दिता, आमचो आत्मो नितळ करता. देवान आमकां दिता आसतना खरंच आसतना आमचे थंय कूड आनी आत्मो दोनी संगती आमचे थंय आसात. आमच्या कुडीच्या विशयान मात्र आमी चिंतचें न्ही कितें खावचें पांगरचें न्हेसचें, खावचें पियोवचें न्हेसचें पांगरचें. देखून जेजू म्हणटा लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका, पयलें सोदा तुमी देवाचें राज, उपरांत हें सगळें तुमकां देव फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं दिमी घालया, आमी सगळीं दिमी घालया. सगळें दिमी घालया, आमचे हात आमी जोडया, भावार्थान सोम्या लागीं आमी मागया. आमची अस्कत काय, आमची पिडा शिडा आमी घेवन हांगासर आयल्या. कोणाची पिडा म्हणटा आसतना फकत कुडीची पिडा मात्र आमी समजून घेवचें न्ही. ती कोणाची पिडा एकामेका अंतर दवरता. आज आमच्या कुटुंबांनी कोणाची पिडा विस्तारल्या.
कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये थंयसर राग मोसोर दुस्मान खंय आसा आनी ती जावन आसा कोडाची पिडा आमकां एकामेका लागीं सरोंक सोडिना आनी ही कोडाची पिडा पयस करची जाल्यार एकामेका भोगसूंक आमी जाय आनी ती भोगसूंक कृपा आमकां सोम्यातान ती मेळोंक जाय आज आमकां पाताक म्हणली ती कोडाची पिडा आमकां लागल्या आनी ती दोन वचची जाल्यार कुमसारच्या सक्रामेंतांत ह्या जागा अशी वचून आमची पातकां ती वळखूंक जाय आनी जेजू म्हणटा वसा तुमकां ह्या जागा दाखया आनी आज त्या कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमी बुडोवन येता आसतना जेजू आमकां संपूर्ण नितळ करता गुण करता आज आमी जायते उपकार घेवन आमी हांगासर आयल्या उपकारी म्हणून आमी हांगासर आयल्या जायते बरेपण जेजून आमकां केलां आनी ह्या घडये भावार्थान आमी सोम्या लागीं मागया सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या आमकां गुण कर आमकां बरें कर आमकां बरें कर जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अध्याय 17 वाक्य 14 देवाचे उतार म्हणटा सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो म्हजें थारण कर आनी म्हाका थारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां जेन्ना हांव सोम्याची स्तुती करतां थवळ सोम्यातान म्हाका थारण मेळटा बाचावी मेळटा सुडकां मेळटा सोडवण मेळटा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा आनी हांव बरो जातलो भावार्थान आमी मागया त्या कोडकारांनी थंयसर जेजू मेस्त्री आमची खाकुळत कर भावार्थान तांणी मागलें आनी थवळ तांच्या मागण्याक जेजून खाण दिलें तांकां बरी भलायकी दिली कुडीची भलायकी दिली आमच्या जिवितांत कश्टां वयर करता आसतना आमच्या कुटुंबांत त्या भावा भयणीक पिडा शिडा येता आसतना आमच्या कुटुंबांत नाना समस्या येता आसतना आमकां बेन दिसता बेन दिसता बेन दिसता आमकां आमच्या सांगात कुणी ना म्हणल्यार आमकां भोगता कितें करचें म्हण आमकां कळीत ना आमच्या जिवितांत काळोख विस्तारता आमी चिंतलें आमच्या जिवितांत घडनातल्या वेळार आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी होगडावन घेता आसतना आमी चिंतन येतलें आमच्या जिवितांत घडटा आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक सलवण येता आसतना आमकां बेन दिसता पूण जेजू ह्या घडये म्हणटा भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांत हाडा भावार्थान हातयेन आमचे सगळे जिवीत सोम्याक आमी भेटोवन दिवया तो नितळ जालो कोडकार तो जेजू जशी गेलो ताच्या पांयां तळा तो सरपडलो आनी सोम्याक ताणें अर्गां दिली तो कोडकार नामा नितळ जाल्या उपरांत एलिशा प्रवादी अशी वचून ताची स्तुती केली सोमी आमच्या एकसुरपणां सांगात दिता ताचो हात तो आमकां धन उखलता 38 वर्सां 38 वर्सां त्या बेसादा तळ्या अशी आसुल्लो तो पिडेस्त थंयसर आसुल्लो एकसुरपणाचो निरासपणांत आसुल्लो आनी जेजू ताका विचारता हांवें तुका कितें करीचें म्हूण कुशी व्हरताय आनी थवळ ताणें म्हाका बरें कर म्हूण सांगूं ना बगार ताची निरासपणाची उतरां ताणें सांगलें म्हाका म्हजो म्हणलो कोणी ना त्या तळ्यान देंवता आसतना म्हज्याकी पयलें दुसरो आनी एकलो तो तळ्यान देंवता म्हाका कुमो करतली कोणी नात म्हाका सगळ्यांनी सांडला म्हाका सगळ्यांनी म्हज्या आवय बापायनी भाव भयणींनी कुटुंबाच्यांनी शेजाऱ्याच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सांडला जेजू म्हणटा भिये नाका हांव तुज्या सांगात आसा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा म्हणा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तुमसर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात मुखार तुमसर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव
मुजो सांगा एक बदल आमचे दंब्या आमच्या जिवितांत आमकां भियोंक केल्ली ती गणित आमच्या मदीक उडा सांगाड्या आमच्या भुरग्यांक पिडा शिलायत आसतना ल्हान भुरगीं आसता आसतना रातीच्या निदानांत सगळे दीस रडटा कितें घडटा म्हूण कळीत ना डाक्टर अशें तुमी आपण वेलाय पूण तो वळी डाक्टर आमकां कळीत सांगतात सगळें डायग्नोज करून जालें पूण कितेंच कळना खंयची पिडा शिडा म्हूण कळीत ना पूण उपरांत तांणी सांगलें आसा वसा तुमी देवा लागीं मागा देवान मात्र बरें करूंक साध्य आसा आमकां खंत येता आसतना आमच्या जिवितांत एकसुरपण बघता आसतना कुटुंबाचें आमकां सांडून घालता आसतना आमच्या उतर प्राय वेळार आमच्या भुरग्यांनी आमकां पयस दवरतना वरेविगड दवरता आसतना कांय परगांवांत असलें जाल्यार आत्तां म्हज्या पुताचे फोन येता आत्तां म्हज्या धुवेचे फोन येता आज सांजेर म्हाका फोन येता फाल्यां येतले परवां येतले म्हणून राखून रावून कितले दीस कितले म्हयने राखून रावले जाल्यार फोन येनातल्या वेळार आनी फोन आयिल्ल्या वेळार मोगान एक शब्द कसो आय पप्पा कशी आसाय माय कशी आसाय मम्मी म्हणून एक मोगाचें उतर सांगनातल्या वेळार तुमकां कितें भोगना जेजूक तुमची बेजारणाय तुमची सगळी खंत सगळे तुमचे एकसुरपण सोम्याक तुमी भेटून दिया बाबार्थान तुमी मागा तुमी खंतार गावचे नाका जें कितें हांव गायता तें भक्तीपणींनी हाडल्या तुमची खंत बेजाराय कितें बेबिरांत आसा तुमच्या भुरग्यां विशयान तुमी सपनां देखतात तांणी शिकल्यान तांकां काम ना प्रायेक पावल्यान तांकां सैरीक मेळना बरी भलायकी तांकां मागोवन आसात पूण दिसान दीस वेता वेता आसतना सडीत पिडेस जावन येतात तुमच्या कुटुंबांतल्या सांगात्या खातीर येजमान्या खातीर बायल्या खातीर तुमी मागतात पूण तुमचे तान पयस पयस दीस चलतात निरासपण तुमकां बघता बेजाराय तुमकां बघता बे तुमकां दिसता बेन तुका दिसताना कन तुका बघताना एक सुरो आसून कोणू सुनासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना किदीस सांसोना किदीस सांसोना किदीस सांसोना किदीस सांसोना आता सांगात बेनाग्या म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पायांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा सबार सणांनी आमच्या लय मागे विसारला गांवांत अशा परगांवांत असल्या आमच्या भावा भयणी खातीर मागोंक आमकां विसारला ज्या कोणा मागण्याची गरज आसा आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त आसात कश्टांनी आसात निरासपणांत आसात बरोवस सांडून आसल्या वायट सांगतपणांत गेल्ल्या युवजनां खातीर तुमी कितले सांगले जाल्यार तुमी सांगले आयकनात तांच्या जिवितांत घालतेपण येवंक जिविताच्या वाटेन तांणी फुडें सोमको सोम्या सादार तुमी मागा तेच जेजूचे आशीर्वाद बरी भलायकी समाधान नवे जिवीत आशेन सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी आयती जावया येद्या वाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया येद्या वाडा सक्रामेंता
साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपाक बदला नव्यो रिती आदारया सर्वोन वेचा हस्तक विश्व्या वार्ताचे भोळ दिव्या जशें बापा तशें पुता उल्हासानी स्तुतीचा अद्भुत महिमा ससा ससा एका ताळ्या असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडता प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्त ह्या विचे सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याक हांव घेवन तुमचे सरशी लागीं येता आसतना सोम्या लागीं तुमी तेंच मागा उडत सांगले देवाचे उतार जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 17 वाक्य 14 अध्याय 17 वाक्य 14 परत परत तेंच तुमी म्हणूंक जाय सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां जेजू आमकां लागीं सरतना बाबार्थान त्या पडकाऱ्या भशेन मेस्त्री आमची खाकुळट कर म्हण मेस्त्री आमची खाकुळट कर म्हणून आमचे हात विस्तार कर सोम्याक बाबार्थान आपणूक आमी प्रयत्न करीत कोणी उबे रावून सक्रामेंत आपणची गरज ना तुमी रावल्या जागेरच तुमकां कितें सगळें गरज आसा तें सोम्या कळीत आसता त्या लोकांच्या किटीन त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आपूण ताचें आंग वस्तूर आपडलें जाल्यार बरी जातली म्हणून भावार्थान तें फातयलें आनी तवळ तिची रक्ताची जर सुकली त्या शतापतीच्या साखर बरोवनातल्या वेळार शतापतीन थंयसर सांगलें तूं एकच एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साखर बरो जातलो सोम्याचें एकच एक उतार पुरो ताची सावळी समेत आमकां पुरो ताचें दर्शन आमी पळयत आसतना सोमी आमकां लागत सरता आसतना जेजू मेस्त्री म्हजी खाकुळट करून बाबार्थान आमी मागया ताका आपणोवचे आमी प्रयत्न करया मोच्या जेजू मोकाळ जेजू मोच्या जेजू मोकाळ जेजू जिवितांत ये काळजांत तूं ये नवी भलायकी दिवंक आत्म्यान ये नवी भलायकी दिवंक आत्म्यान ये सोम्या ये दनिया ये सोम्या ये दनिया मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा ये सोम्या ये दनिया ये सोम्या ये दनिया मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा दुखेस काळजांत बुजवंक तूं ये आत्म्याचे गाय
गुण करूंक ये वैजांच्या वैजा जिवितांत ये वैजांच्या वैजा जिवितांत ये सोमिया ये दुनिया ये सोमिया ये दुनिया मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा तुझे ऐकूंक कशें सोम्याक तुका घेवंक हांव लालयता विदीस येवंक तुज्या जेवणाक बागेता सोम्याक तुजे थंय हांव एकवटा नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या दृढ म्हाका नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या दृढ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताते मोगाच्या बाबा बेनिनो आराधना वेळार आमकां सोम्यान सांगिल्लें वसा तुमकां याजकांक दाखया म्हणजे आमी नितळ जाल्या म्हूण सांगच्याक रुजवातेची गरज आसली आनी तशेंच आमी आराधना वेळार कोडकार नामान आसता आसतना थंयसर जोर्दानाच्या उदकांत देवोंक एलिशा प्रवाद्यान थंयसर आपोवणें दिल्लें आनी तोबळ त्या जोर्दान न्हंयेंत देंवता आसतना ताची कोडाची पिडा गूण जाली आनी आतां सुवातेन जेजू म्हणटा तुमची भायल्यान मात नितळ जाल्या पावना भितरल्यान नितळ आसत जाय कोपां भायल्यान धुल्यार पावना भितरल्यान नितळ करीत जाय आमी भायल्यान सोबीत आसल्यार पावना पूण आमचे अंतस्क नितळ आसत जाय आमी सोबीत न्हेसल्यार पावना पावडार घाल्यार पावना बगार आमचे काळीज नितळ आसत जाय काळीज नितळ आसत जाय देखूनच 8 बागेंत बिएटिट्यूड्स 8 बागेंत जेजू म्हणटा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार जेजूच्या जल्मा वेळारच तो हेरोद्राय जेजू पळोवंक कशें येतालो ताका पळोवंक मेळ्ळें की ना ताच्या काळजांत कोटेपण आसलें जेजूक नार्स करचो उद्देश आसुल्लो जेजूक जिवेशी मारचो ताचो उद्देश आसुल्लो देखून ते देवा बापान ताका फावो करूंकूच ना ताच्या जल्मांत ताका जेजूक पळोवंकूच जावना तसून अपयस जालो नांव नासतना गेलो जेजूक पळोवंक जावना देखून काळजांत पाताक दवरून काळजांत कोटेपण दवरून राग मसोर दवरून जर तर आमी कितलें मागणें केलें जाल्यार कितली मिसां भेटयली जाल्यार ती व्यर्थ व्यर्थ देखूनच जेजू म्हणटा तूं वेदी मुखार काणीक भेटोवंक येता आसतना तुज्या भावाक या भयणीक तुजे विरोध कितेंय आसा म्हूण तुका कळीत आसा तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वच तुज्या भावा कडेन या भयणी कडेन आवय कडेन बापाय कडेन भुरग्यां कडेन राजी जा उपरांत येवन काणीक भेटय देखून हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता आसतना त्या कोडकारा भाशेन आमी मागूंक जाय मिस्त्री आमची खाकुळट कर आमी पातकी आमी कुडी नितळ आसा पूण आमकां कोडाची पिडा लागता पाताक म्हणली ती कोडाची पिडा दुस्मानकाय म्हणली ती कोडाची पिडा मोसोर म्हणली ती कोडाची पिडा दुस्मानकाय ती म्हणली कोडाची पिडा
पूण जेजू लागीं आमी मागोंक जाय मेस्त्री आमची काकुळट कर आमकां बक्षी म्हूण मागया आनी पवित्र मिसाचें बलिदान पवित्र भेटोवचे खातीर कलतेपणान सोम्या लागच्या आनी एकामेका लागच्या बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणुया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां हवा भयणीनो सगळें हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाते करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थुया ज्यो गरजो आमी घेवन आयिल्ल्या त्यो सगळ्यो गरजो परत आमच्या मदीं उडासा काडया सगळे भुरगीं तुमी हांगासर आयल्यात तुमच्यो कितें गरजो आसात तुमकां शिकोवंक बरी जाणवाय जाय गिन्यान बुध गटाय समजणी भक्त देवबिरान सगळें ही सात पवित्रत्म्याची सात देणी तुमकां दराळ मापान मेळच्याक भावार्थान तुमी मागात तुमी पिकनिकाक आयिल्ल्यात न्हय आत्मीक अनुभव जोडूंक जेजूक पळोवंक ताचो मोग जाणा जावंक तुमकां शिकोवंक कश्टाचें जाता तुमच्या जिवितांत जायत्यो समस्या आसात बेजाराय आसता एकसुरपण भोगता तुमकां शिकोवंक थोडे फावटी वत्तड भोगता कांय थोडे फावटी आमची कोणी मोग करिनात पापा मम्मी टिचर आनी कितें मोग करिना कांय तुमकां थोडे फावटी भोगता सगळें जेजूच्या पांयांत ताणें तुमी भेटोवन दिवया भावार्थान तुमी मागात देवा आमच्या बाबा भाग्यवंत तुजो आंपाक दुसऱ्याक सगळे तुजे पवित्र सभेचो श्रेष्ठ गवळी जावन तुवें नेमलोय आनी सुगनानी आनी जानवायेन ताका प्रकाश बरीत केलोय ह्या वर्त्या गवळ्याक आज आमी संतोशान वंदिता आनी तुजे हुजेर कतकतीत मोगान लासूंक आनी मनशां मुखार बऱ्या करण्यांनी पड जळूंक आमकां फावो कर म्हण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना सा पावलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो हांव सुवार्थेक लजाना कित्याक सतमानलेल्या प्रती एकल्याक पयलें जुदेवाक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत्ती कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यंत बाबार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवार्ते वरवीं उगडापेक केलां जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नितीवंत मनीस बाबार्था मारिफात जियोंक पावतलो पूण आपल्या कोटेपणा वरवीं सत परगट जाय नासलेले बरी आडवरतल्या देव बिरांत नासलेल्या मनशांच्या सर्व कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत जावन देंवन आयलेलो आतां दिसून येता कित्याक देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी तें देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां संवसार रचलेल्या लागायत देवाचें अदृश्य गूण म्हणजे ताची सस्नीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंची मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीप दिवंक तांकां आस्पद ना देवाक तें वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा
अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो धाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुद्धवंत म्हणून लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पावले. तांणी आमार देवाची महिमा विनाशी मनशाच्या सुकण्यांच्या मनजातीच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशापणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यांत. अशें एकामेका मान उगडावंक कारण जातल्या तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशांतलें सत तांणी फट म्हूण काडलें. रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन करूंक तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही सांगत तसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत तसा. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतार ना. तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंकच येना. तरी तांचो तळो पृथ्वेचेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पंतान पंत पावता. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. Alleluia. 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 देवाचे उता जिवे आणि क्रियात्मक करे. मनशाच्या काळजाचे अत्रे गाणी चेतना पारखितात सले. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूचें उलोवण जातासर एक फारिसावान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळयवन तो फारिजेव वेजमेद जालो. देखून सोमी ताका सांगे लागलो, पळया तुमी फारिजेव तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूत नातलेले न्हू. भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय गे. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कळी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताती मोगाच्या भावां भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आजकाल मनीस भायल्या संगतीक सडीत गमान दिता न्ही गे. भायल्या संगतीक वस्तूंक सोबीत घर, सोबीत कार आनी ताच्या किसडीत आमी सोबीत दिसाचे म्हणून सोबीत वस्तू सोबीत दिसा जाय, सोबीत दिसा जाय. पूण एक न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, मस्त नमुन्यार फॅशनाची एंगलचे सोबीत 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 सगळ्यांनी दिसा जाय न्ही गे. तुमी हांवें भुरग्यांनी सगळ्यांनी सोबीत न्हेसत जाय. माणसुगेचे न्हेसत जाय. सोबीत म्हळ्यार माणसुगेचे न्हेसोवन सोबीत दिसा जाय, सोबीत दिसा जाय. पयल्या संगती कांय थोडे पटी आमी गमान दिता, हारश्या मुखार येता,
आटनेट करता हांव पावडर घालता हांव बरें बरें कांय थोडे पटी आमची कार्य जाता आसतना आमी बायलां संगतीक मात्र 1 वर्स आसतना सुरू करता आमच्या कुटुंबांनी काजर आनी आसलें जाल्यार तंत पूण थोडे पटी आत्मीक संगतीक तो एक सक्रामेंत जोडूंक आमी येता हांव मोरा पर्यंत लग्नाचो सक्रामेंत जोडची काजारी जोडां जावन दी जोडी जावन दी ह्या कुटुंबाची जावन दी थोडे पटी काली चिंचें कोणाक डेकोरेशन पयलें बूक करचें कोणाक एमसी तयार करची कोणाक जेवण दिवचें तेंत तयाराय तितले तयाराय पूण तो लग्नाचो सक्रामेंत इगर्जीन कान गेल्लो तो मोरा पर्यंत आनी शाश्वत सांबाळूंक तांकां कशें तयाराय करचें म्हणून चिंता पावटोवचें भोव फाटीं जालां देखून आमी एक मोगान त्या जोड्या खातीर मागूंक आमी इगर्जी येत जाय आमी इगर्जी सोड न्हू आजकाल मस्त जाणांक रस्पेर इगर्जीन काजर हॉलांत रस्पेर म्हळ्यार काय काजर म्हळ्यार काय रस्पेर काजर एकच काजर सक्रामेंत रस्पेर सक्रामेंत लग्नाचो सक्रामेंत एकच ते मागीर जावचें काली तें फंक्शन मात्र कांय आयिल्ल्यांक इल्लेशें खावंक जेवचें हय फाटल्या दिसांनी म्हाका एकलो सांगता हांवें म्हज्या भुरग्यांच्या काजारा खातीर मस्त हाडलां लाखां गांठल्यांनी म्हळ्यार तांतू वडवीकाय ती आजकाल आमी वडवीकाय बायलांनी कितें करता तांतू वडवीकाय ताणें इतलें एक बँड केला हांवें 2-3 बँडां करीचे या मस्त करीचे ओपन ग्रावंडार ओपन बार आनी काल तें करीचें कितें म्हळ्यार ताच्या की म्हजें व्हडलें जायचें सगळ्यांनी बरें जालें गम्मत जायचें कितले दीस ते काजर बाळू वता म्हणलें त्या विशयान कांय चिंती ना व्हड आडांबार केल्लें लाखां गांठल्यांनी खर्च केल्लें 1 म्हयनो 1 हप्तो कांय सांगात जियेल्लीं कश्टांनी जियेल्लीं कांय थोडीं आसात कश्टांनी 1 म्हयनो 1 हप्तो 1 म्हयनो 1 वर्स इतली तयारी कर इतलें खर्च कर इतलो आडंबर कर इतली वगळी घुसारन इतलो हें वडपण दाखोवन खंयसर पावलें भायल्या संगतीक मात्र आमी गामान दिता पूण आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा त्या फारिसेवाक आनी आमकांय म्हणटा आमी भायल्यान मात नितळ केल्यार पावना भितरल्यान नितळ जाय भितरल्यान आमची ते चायेचे हे फ्लास्क आसात पळयल्यात बारीक आसले वयर च्या वचचें तें वयर बारीक आसता सकयल हें आसता तूं परत्यान च्या तातूंत वतल्या काल जाता भितरल्यान काळें म्हणटा बरें नितळ करनासलें तें आनी की दाट जावन येता न्ही गी सुरवेर तावूंस बरें नितळ केलें जाल्यार तें इल्लेशें नितळ दवरूंकूच सादें जाता जाल्यार काळें म्हणटा थंयसर काळें म्हणटा पूण कांय थोडे पटी आमी आत्मीक रितीन नितळ जावच्या बदलाक आमी कांय जायना बाई किल्लेशें पाता केल्यार कांय जायना आनी एक फावटी आत्तूर फेस्ता वेळार ते वर्सांत एक फावटी तें घुमसार जाल्यार पुरो म्हूण सांगू न्हू आमी पातका वयर पाताक करून रावले जाल्यार आमच्या काळजांत कुसाडे आसले जाल्यार पाताक आसले जाल्यार आमी भायल्यान कितलेंय सोबीत करन कितलेंय बरें कर न्हेसलें जाल्यारय आमकां सोबाय ती मेळना नीज सोबाय आसची भायल्यांनी सोबाय आसूंक जाय पूण ताच्या किसळीत आमच्या काळजाची सोबाय आसूंक जाय म्हण आमी नितळ आसूंक जाय आनी जेजू तेंच म्हणटा भायल्यान ताट ह्या कोपा नितळ केल्यार पावना भितरल्यान नितळ करीत जाय जेजूक तें कळीत नासलें की त्या फेरिसांवाच्या घरा जेवणाक येता आसतना हात धुवन जेवचे म्हणटा जेजूक कळीत नासलें की खंडीत कळीत आसलें पूण जेजूक ताचो मनोबो कळीत आसलो ताच्या काळजांत कुसाडाय आसा देखून हो एक अवकाश तो संद्राप जेजून तो थंयसर सोदून त्याच वेळार ताका थंयसर शिकोवन दिलें तुमी भायल्यान मात नितळ करतात पूण भितरल्यान नितळ करची गरज आसा अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां स्वार्थ लोटू आनी कितें राग मोसोर आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमी भितरल्यान भितर मेळें जाता पूण जेजू म्हणटा आमी भायल्यान नितळ आसल्यार मात्र पावना भितरल्यान नितळ आसत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर देवाचें उतर म्हणटा तुमकां तुमी धुया आनी नितळ जाया आनी तवळ तुमी बाचाव जातल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी हर एकट्यानी मागोवंक जाय हांवें आनी तुमी हर एकट्यानी मागोवंक जाय आमी भायल्यान सोबीत आसा
पूण भितरल्यान आमी सुबीत आसूं जाय, आमचें नडतें बरें आसूंक जाय, आमचें उलोवणें बरें आसूंक जाय, आमचें शेगून बरें आसूंक जाय. सगळ्यां लागीं हुंदोन जिवनची व्यक्ती तसली जाय जाय. एका कुटुंबांत सेसा मारा ताका पळयलें हाका जायना, हाका पळयलें ताका जायना, तशें जायना. जो मोगाची व्यक्ती आमी जाय जाय, मोगाची व्यक्ती जाय जाय. देखून तें एक कंतारा पुरबाचें कंतार आसा. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गांवच्या, महिमा तुजी गांवच्या. कितले जाणां येता? उडास विसरला म्हणा. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, संतोषान तुजे सशी हांव येता, महिमा तुजी गांवच्या, महिमा तुजी गांवच्या. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटता तुका आमी देव. स्वीकार कर बाबा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटता तुका आमी देव. मुंडो आनी वायनान भेटीशी आयल्या, दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका खाणी जावं दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियो काशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटता तुका आमी देव. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमच्या पवित्र जादवा सर्वेस्पद मानून घे. सरपदवेदार आनी भोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजे तोरपान आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखासर पडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जेवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जो आंपाल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता, ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्परो, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवाक. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. सगळे दिबी घाला, आज जोडा, आल्तारीक पळया. हांगासर पवित्र आत्म्याक मागता आसतना उंडा आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता.
आनी आमकां जेजू नितळ करता, आमकांय नवी व्यक्त करता. ह्या उंड्या वयल्यान सांगता आमच्यो सर गरजो आमच्या भाव भयणी आमकांच आमी जेजूक भेटोवन दिवया. आमकां नवी व्यक्ती कर, आमकां मागिल्लें तूं फावो कर, आमकां बरी भलायकी दी, आमकां नितळ कर, आमकां बरें कर म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरतो सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तूं मुखार मळपळेंक फावो कर. ह्या विधी भोंवतणी समज जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाच्या माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआं पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले, विज्ञान वरांतले, कधी बेजारांतले, पिडे शिड्यांतले, सोलवणेंतले तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय समाधान, बरी भलायकी, संतोश एकवट तूं आमकां दी.
सर्गींच्या बागांनी आमच्या सुडवंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय त्याच बरके पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती द्यान एकवट सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कुडे रक्ताचे मिश्रण सगळ्या ससनाची जिवीत मेळो. सोम्यान जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशे प्रमाणे पवित्रत्मे सहकारण तुझ्या मरणा वरवीं संवसार तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या कोट्यापणांतल्यान सर वायटांतले आमकां निवार सदांच तुजे आजिना पाळूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सशिली वेगळी सुरूंक केदीस निर्मिनाक. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडे म्हाका ससना जिवीत सांबाळूं. मोगान बरो सोम्या काळजाक येता तुकाच म्हाका दिवो चिनी नंद करता स्वागत मोगान सोम्या काळजाक येबोत
तुझे परी सर्वांचो मोगच्या आवे संसारारी स्वागत मोगाचो मिया काळजा के मोग मागता म्हाका तुका दिवो तुझे कयेक जाता स्वागत मोगाचो मिया काळजा के मोग मागता म्हाका तुका दिवो तुझे कयेक जाता मोगान बरो सोम्या काळजा येता तुकाच म्हाका दिवो जिणी सुंदर करता स्वागत मोगाचो मिया काळजा के मोग मागता म्हाका तुका दिवो तुझे कयेक जाता स्वागत मोगाचो मिया काळजा के मोग मागता म्हाका तुका दिवो तुझे कयेक जाता इकडे बरं आमचे दोळे आमी दंप्या सगळे दोळे दंप्या ह्या पुणतळार आमी आसा जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या जेजू आमच्या काळजांत तो आयला आमी ताका घेवंक ना फावो तरी तो आमच्या काळजांत तो आयला आमी भितरल्या नितळ नांव आमचें तें आसलें उणेंपण पाताक आमकां मेळ्ळें करतात पूण पवित्र देव आमच्या काळजांत तो आयला आमकां नितळ करच्याक आमकां बऱ्या संगतींनी भरच्याक आमकां ताच्या बेसांवांनी भरच्याक आमकां गूण करच्याक आमकां सकत दिवच्याक आमकां जानवाय दिवच्याक जेजू आमच्या काळजांत आयला देव तो तरी मनीस तो जाला आमकां मनशांक ताच्या देवपणांत आमकां वांटेली करच्या खातीर वर्तें भाग जेजून आमकां फावो केला तो जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करून आसा जेजू तूं सदांच म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत हांव शिकतना हांव बसतना हांव खेळतना हांव पयन करतना सर्वय काळी जेजू म्हज्या संगाता तूं राव म्हणून जेजू लागीं आमी मागया प्रार्थुया सर्वेस्परांच्या बोमोगाळा बापा भाग्यवंत जो हांव पावलाच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगान तांबान आसलेली कश्टां वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सभे खातीर आपलो जीव करशिल्लो आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तो सुमोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. सर्पद्वे दारदेव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. महिमा शिकयली तुसा सोगुची जिविता पिंडाक तुझ्या दिली व्हड मेलपाक पाव दुसऱ्या वंदिता सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा भाग्यवन जो पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देण्यान जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सातावन दिल्ल्या बक्षाने ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दायकन बसया. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्गां दिवया. बागेवन जुवां पावल दुसऱ्या आमकां जायते उपकार ताणें आमकां केल्यात. आयच्या दिसा हांगासर येवचे भाग आमकां फोव केला. तुमकां भुरग्यांक फजयताना हांगासर येवंक सिस्टरां सांगात येवंक जेजून आमकां फोव केला. सबार बेसावणी आमकां भरला. ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया. सबार जाणांनी तांचे अर्गां उलय बरपिनिशीं धाडिल्ले आसात. हांगासर मागून मुखल्या शिकपा खातीर बैला गांव वचूंक फावो जाल्ल्याक सांजुआं पावलाच्या मजतीन लाभिल्ल्या मीत नातल्ल्या उपकारां पासून अर्गां दितात. एक भक्तीक हर एका मंगळार हांगासर नोवेनाक येवंक फावो जाल्ल्या पासून एकल्याक कुटुंबांतल्या संजातां राग मत्सर मनस्तापा वरवीं घडिल्ल्या व्हड करनायांतलें देवान निवारल्या पासून कुटुंबांत एकवट फावो केल्ल्या पासून कुटुंबाची संध्या बरी भलायकी मोतीचें समाधान सुख संतोष समृद्धी लाभिल्ल्या पासून एक भक्तीक अर्गां दिता. जागो रिजिस्ट्रेशन जाल्ल्याक आनी त्या खातीर पयशे वेळार फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दिता. ग्रेशनाक ताच्या सर्व अनवरांतले लागून परच्या दिसा परगांवाक वचूंक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. सुनील म्हणल्यार व्यक्तीक ताका बरी जिनियर संगाती बरी सैरीक फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दिता. आनी सबार जाणांक सबार उपकार मेळ्ळ्यात. आमकांय सबार बरेंपण केलां. आयच्या दिसा हांगासर येवचें भाग देवान आमकां फावो केला. आनी सबार बेसावणी आमकां आमी कळीत नासले परमानेंस ताणें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ताणें वतल्यांत आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचेर युवाजनांचेर प्रायवेस्त भाव भयणीचेर परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणीचेर सबार बेसावान ताणें वतल्यांत उपकार केल्यात. ह्या सर्वां पासून आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू फोगडाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून उबे रावात.
प्रार्थुया भोका कुळदारा बापा बागेवन जुआं पावल दुसऱ्याच्या दिनी पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्घ दिता तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सगळ्यात आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्यांक आमकां बोळ आनी कृपा दी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडून पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो सेवा आनी रजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली देवाचे तुजो विश्वास वरतो अखेर पर्यंत सांबाळलय अशें तुज्या उतरान देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालय आमच्या मोगान भरून बरो गवळेक असो आमची भेट करून तूं मांगलोराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तीका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमक तुजे भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूते आमचे दिश्ट उबार आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजे दायकान बसात सर आमच्यो गरजो भाग्यवंत जुआं पावल दुसरें आमकां देवाक आमी भेटोवन दिवया सभा जाण ते साव बरपणी हांगासर दिल्ली आसात एकल्याचे आर्थरायटीस पिडा संपूर्ण देगून जावं तेका जाणां कुटुंबां शांती समाधान बरी भलायकी मेळों एकल्या कृशी फळां बरी जावच्याक एकल्याचे कृशी करता आसतना थंयसर माडये तोटांत पोपळां झडचीं आसात ते झडचे रावोंक आनी सगळे कृशी बऱ्या रितीन जावच्या एकल्याचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्याचे फितिसपणां बोंब्या पुजा सोडून एका निजा देवाक आराधन करूंक एका चलयेक IT फिल्डांत काम मेळोवंक एका चलयेक देबिरांत सैरीक सोलो फावो जावं एका चलयाक बरी सैरीक फावो जावं एकल्याच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन बरी दिश्ट मेळोवंक एकल्याक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेचे सर कश्ट परिहार जावं एका व्यक्तीन टेन्शन सोडून ताचें स्ट्रेस उणें जावंक आनी समाधानान जियोंक मागो विनंती केल्या एकल्याक परमनंट जॉब मेळोवंक आनी तशेंच थायरॉयडाची पिडा गूण जावं एकल्याचें पयन बऱ्या रितीन जावंक मागो विनंती केल्या एकल्या कुटुंबांतल्या 4 जाणांक पासपोर्ट मेळोवंक एकल्या सगळ्या जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक सैरीक जाल्ली सोलो चली दुसऱ्या गांवांत आसात आनी एकाच गांवांत सांगात जियोंक आनी लग्ना जिवीत तांणी बऱ्या रितीन जियोंक एकल्याक काम करून करपा मेळोवंक आळसाय पयस सरोंक एकल्याक तकली गुंची आसा आनी युरिनाची समस्या आसा ते सगळे सारके जावंक एकल्याचे जानेवारीच्या CMA पार्ट 2 परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवंक एकल्याचे कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याच्या पांयाची गंठीची दूख आनी उलोवप गूण जावं एकल्याक परगांवांत घर काणयो फावो जावं एकल्याक पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याक एग्रिकल्चरांतले पयशे फाटीं मेळोवंक एका जोड्या मदें आसुल्लो मनास्ताप पयस वचोन समाधानान जियोंक एकल्या राती न्हीद पडोवंक एकल्याच्या पांयाची पेंगटाची दूख गूण जावं एकल्यान आमोल पियानो सोडूंक एकल्याचे फिट्स पिडा गूण जावं सारकें उलोवंक आनी हट आनी बे उणें जावं एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागोवंक विनंती केल्या आमचे जायत्यो गरजो आसा विनंती घेवन आमी हांगासर आयल्या आमचे लागीं सभाज आनी मागोवंक विचारला ह्या जगाक आमच्या मागण्याच्या ती गरज आमच्या एकल्याच्यो गरजो भक्ता जुआं पावल दुसऱ्याच्या पांयान थळे आमी भेटोवन दिवया तांच्या गरजां खातीर आमच्या गरजां खातीर एक घडये प्रेम आमी मागया ह्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव येवकारेचो आमकां करो मोग शिकय मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी
शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सदा भक्ता संगी सर्गेच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानू आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार सदा तशी तूं संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे संगत आस्त्री आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. मागीर मरिये देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वतां सोम्याचे नांवी आमचो आदार आनी रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर्व थरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत आनी दुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळे दाखयली तांणी तांकां गूण केली तस्य परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिया मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोमोक तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें ताचे विनोनेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन सांतेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्या सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे आसो. दयाकन बसात. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर व्हड संख्यान तुमी आयल्यात हांगासर आराधन कर मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी तशेंच नवें करून आमच्या भाव भयणीच्या गरजां खातीर आमी सगळ्यांनी सांगाता मागलां तुमी मागलां तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच फजीरतावन आवे मारिया इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांतावन भुरग्यांक घेवन आमच्या आर्सुलायन सिस्टर आयल्यान तुमकां सर सिस्टरांक आनी भुरग्यांक मोगाचो स्वागत. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो आमचो पात्रोन ह्या पुणशेताचो पात्रोन तुमकां सगळे भुरग्यांक टिचरांक सिस्टरांक बेसांवांनी बरोवन दी तुमचे खातीर विनंती करून दी म्हणून आमी दिसपडते मागता. आयच्या दिसा फेस्त मीस दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक आनी तशेंच आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ल्यांक आमी मुर्दामाची वाती वांटता मुखार येवन ती वाती तुमी स्विकार करची. आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसा शर्विन पिरेरा लोटसवाडो आज ताचो जल्मदीस हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच फेस्त मीस दिल्ले आसात रोनाल्ड जेसिंता नजरेत नेरुडे शर्विन पेरेरा लोटसवाडो रिडन मिनेजस UK आनी मुर्दम दिल्ले आसात जेसिंता डिसोजा सांत आंतोन वाडो ऑल्विन नजरेत सांबोस्त्या वाडो प्रेमा एडविना पिंटो मंगळूर रॉयस्टल मारीत पेरेरा मस्कत मुखार येवचें आनी मुर्दमाची वात स्विकार करची.
मुखाच्यान थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो ऑक्टोबरच्या 22 तारखेर येवच्या हप्त्यांत बुधवार आमी आमच्या पात्रोनाक मानकन फेस्ताची दाबाजीक परब आमी संभ्रमता बॅनरांत आनी तशेंच डिवायन वर्डाचेर यूट्यूबाचेर ती खबर तुमकां पावतेत आसा आनी थोडी तुमी भायर येता आसतना तुमकां जर तर ह्या विशयान कितें विवरण तुमकां जायचें जाल्यार ते करतल्यो आसात ते खानगेवन उडोवन आसनाकात कोणाक गरज आसा ती खानगेया थंयसर तुमकां मेळटात भायर येता आसतना मेळटात कळीत केल्ल्या प्रमाणे येवच्या हप्त्यांत मंगळारा दिसा सदांचे बरी नोवेन आसा सदांचे बरी नोवेन मीस आराधन आसा बुधवारा दिसा आमी 22 तारखेर पात्रोनाक मानकर फेस्ताचे मीस आमी संभ्रमता 10 वरार आमच्या आदल्या गवळे बापाक निवृत्त गवळे बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावसोज तांकां आमी मानान स्वागत करता त्या नंतर हांगासर मुर्दमाचे वाती वितरण करतल्या आनी 10:30 फेस्ताचे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक प्रारंभ करता येदोळ कळीत केल्ल्या प्रमाणे कोणायकी फिरजेंत रावंक मन आसा तर 25,000 दिवन देवान भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांत जायते बेसावांनी बरयल्या पासत उपकारी मनान थंयसर फिरजेंत रावंक तुमकां अवकाश आसा आनी तशेंच पोशाक जावंक तुमकां मन आसा तर 10,000 दिवन तुमी पोशाक जावन रावूं येता आनी तशेंच मुर्दाम दिवचे दर 500 आनी ताच्या सडीत तुमी मुर्दाम दिवन तुमकां आदार दिवं येता हें सोन तुमकां खंयचेय इतर रितीन दान दिवचें जाल्यार दिवं येता हांगासर लायटिंग्स आनी घालूंक आसात सावंड सिस्टम सर्ती घालूंक आसा आनी तशेंच हांगासर मुखार 2 TV आनी शिंतांनी LED TV आनी सगळें घालूंक आसा त्या दिसा आयिल्ल्या सगळे भक्तीकांक घट जेवण आसा आनी अशें म्हणटा आसतना तुमकां खंयच्या रितीन आदार दिवंक आसा जाल्यार उक्तो अवकाश तुमकां आसा येवच्या आयतारा हांगासर 10 वरार आमचे पुनशेत आनी वाठार सगळे नितळ करूंक आसा देखून कोणाक हांगासर तुमकां सेवा दिवंक मन आसा उक्तो अवकाश आसा येया सांगाता मेळोन इगज हें पुनशेत आनी भोंवतणी कितें नितळ करूंक आसा तो सेवेचो वावर आमी करया तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें दिता हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांक भुरग्यांक जेवण आसा देखून आतां निमाणें गीत जाता आसतना भुरग्यांक पयलो अवकाश दिया सगळ्यांक जेवण आसा आज भुरगीं सर्तीक आयल्यात म्हणून तुमकां जेवण उणें पडटा आमी चिंती नाकात जेवण चडच सांगलां हेच्या दानींनी तांणी बरें म्हण दाखयलां भुरग्यांनी तुमी भुरग्यांनी खाण घेता आसतना लेखाचें खाण घेया खाण घेवन हांगासर उडोवची हांगा रीत ना जायते व्हडाय बरें करून जेवतात ती जेवण उडयनात देखून तुमकां कितलें जाय तितलें मात खाण घेया परत्यांनी जाल्यार परत्यांनी खाण घे जायत मो तुमकां मोदेल इडयान ते रिगोवंक सोडता आमी जायत गे हय हांगासर तुमी भायर येता आसतना तुमी वानो दवरून भितर येतात तुमी येता आसतना तुमच्योच तूं वानो घेवन पळया आनी एकल्याची घालून वचनाकात जायत मो वय कांय थोडे फाटी थोडे कंप्लेंट्स आयिल्ले आसा थोडी तुमच्यो वानो आसनात देखून तुमच्योच घालून वचा कोणायकी बऱ्यो वानो जायच्यो जाल्यार कांय तुमकां तांक ना जाल्यार म्हजे लागीं विचारा जायत मो ओके पूण दुसऱ्यांच्यो घालून वचनाकात तुमी तशें करनात कांय चुकोवन थोडे फाटी कांय घालून गेल्यार जावंक पुरो थोडे फाटी एकच नमनेचे वानो आसतात कांय चुकोवन तशें घालून गेल्यार जावंक पुरो पूण पळयतना 2-3 फाटी पळया म्हज्यो गी म्हाका समात फिट जातात गी वानो साबले बरी जातात गी चलतना कांय तशें सोडून करता न्ही गे कळटा तुमकां देखून तांचो सत्राय सांबाळा आतां उबे रावया आमी सेवगोच्या जेवणाच्या देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया बापा सर्गींच्या हो सोबीत सुंदर दीस आयच्या दिसा हांगासर येवन ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आनी तशेंच आराधन कर तुका होगळसूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आनी नवें सोलोन वन भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या तुज्या साकरा मुखांत्र आमकां तुवें अर्गां दिवंक आनी तशेंच ताच्या मुखांत्र आमच्यो सर गरजो तुका भेटूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवासता अर्गां दिता आयच्या दिसा ह्या पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमकां आत्मीक खाण जेवण तुवें आमकां दिलाय तुज्या उतरान पोसून तुवें आमकां दोशी केलाय हें वर्तें देणें तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आसतना
आमच्या कुडीच्या पोशनाक उपकारता तें खाण जेवण तें तुवेंच आमकां उदाहरणाच्या व्यक्ती मुखांत तुवें आमकां उदाकसून दिलाय. हें जेवण दान दिल्ल्या तयार केल्ल्यांक आनी तशेंच तें जेवण सेवच्या आमकां आमच्या कुडीक आनी मोतयेक गरजेची गटाय समाधान दिसपट तितून आमकां फावो कर. आनी ह्या जेवणा मुखांत गटाय जोडून सुटसुडीत जावन सेवेचो वावर करूंक आमकां तुजे कृपेन बेसाव आनी बर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मुगाळ भाव भयणीनो आतां निमाणे कथा जाता आसतना माथ्यार आमी हात दवरून एकल्याच्या माथ्यार हात दवरून आमी मागना. हांगासर पवित्र उदक आमी तुमचेर शेणायता. तो व्हड हांगासर गायन मंडळीची गायन करतात आनी तुमच्या गरजो कितें आसात भक्तीपणान परत हांगासर वेता आसतना तसो देव आमकां आनीकी सडीत बेसाव आनी बरोवन दी आमकां पवित्र करून दी म्हणून ह्या वक्ता आमी मागुया. Zamiasto शांतीचो दूत आमचो भाग्यवो सुवा पावल दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवो सुवा पावल आमचो. Zamiasto शांतीचो दूत आमचो भाग्यवो सुवा पावल दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान सुवा पावल आमचो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गुफळा. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गुफळा. मुघाळ पुत्राचो वेळ ओंकार मरे आशीर्वाद देवा आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या विनंती कर भाग्यवान कुस्ताचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.